नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयच्या 186 पंचायतीच्यो वेंचणुको शांतीकायेन. सांजे 6 मेरेन 80% मायज मतदान. 1464 पंचांचे सुवातीक 5038 उमेदवारांचो फुडार. सुमार 6.5 लाख मतदारांनी सीलबंद केला. मतमेजणी फाल्यां 12 ऑगस्टाक तालुक्याच्या मुखेल शारांनी मेळून 21 केंद्रांनी जातली. 64 पंच आदींच बिनविरोध वेचून आयल्यात. There were altogether 1,464 wards had gone for the polling today. Total wards were 1,528. Out of 64 were already declared as unopposed. In this, total voters were 7,96,070. Total voting this time has taken place 6,26,496. Out of which male voters were 2,99,707 and female voters were 3,26,788. Again, this time the female voters were more. The total percentage of voting this time, entire state of Goa, is 78.70%. In North Goa, we have 81.45%, and in South Goa, we have 76.13%. Highest voting has taken place in Sattari Taluka, which is 89.30%. And in South Goa, the lowest voting percentage is 68.33 in Sarset Taluka. If we consider the village panchayat wise, the highest voting has taken place in village panchayat Navelim of Bicholim Taluka, which is 93.33%. And lowest in Sarset Taluka, the village panchayat Sarzona, which is 60%. By and large, entire voting and process in the entire state of Goa was peaceful. काही जण इन्व्हेस्टमेंट म्हणून पळयतात ह्या निवडणुकीकडे आणि खास करून जे कोस्टल बेल्टांतल्यो पंचायती आसात हांगा हे प्रकार जास्त जातात. If we wanted, we could have done it even on party lines, but government very consciously decided not to have it on party line. ग्रामपंचायत ह्या गोयच्या लोकशाही पद्धतीत खूप महत्वाची आसा. ग्रामीण भागातल्या उदरगतीच्या नुसार आमकां ग्रामपंचायती स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. आमचे जे म्हाका जाय ते कॅन्डिडेट म्हाका एप्रोच जाताले पूण ताका सांगलां पूण कसले खंयच्याय टायमार तुमकां कितें काम करपाक जाय हांव तुमच्या भायर आसा पूण हांवें एज अ पॅनल म्हूण असो कांय घालूंक ना. पयलीं म्हटल्यार आमचे कोण कॅन्डिडेट कोण आमी दवरल्यात अशें कांय नासतात. सगळे समान आणि जे पंचायत निवडून येतात तितले माझी जबाबदारी त्यांची कामां करपाची. आणि आमचे पॅनल जे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायकल लोबोचे पॅनल बहुमतांनी जिखून येतले. आणि हे मत कोणाक? हे मत सर्वसामान्य लोकांक त्यांची कामां करपाक. पक्ष असून डायरेक्टली हे जायना आणि त्यामुळे प्रत्येकाचा कार्यकर्ता असतो पक्ष आपले हे करतलो. परंतु ह्या हेतून पॉलिटिक्स राजकारण जे आसा असल राजकारण पॉलिटिक्स या गांवाच्या राजकारण हाडूं अशें ह्या मताचो हांव आसा. मोठ्या प्रमाणात सरकाराच्यो येवजण्यो ज्यो आसा ते सकयल पर्यंत पावोवपाचें काम जर खरें कोणें करूं जाय जाल्यार ते पंचायत मेंबर जे आसा तेंच्यांनी करूं जाय. कारण सरकाराच्यो भरपूर स्किम्स आसतात. पूण आतां पळोवंक गेल्यार खुबशे मनी डिस्ट्रिब्युशन जावं दादागिरी वेव्हार हो ह्याय इलेक्शनाक चालू जाता आनी हेजेर खरें म्हटल्यार टायम टू टायम जे एक्शन घेवपाक जाय तें एक्शन जायना. वातावरण अशें आहा की प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसता की आपुणूय इलेक्ट जावचें आनी लोकांनी सेवा करची. आनी जेन्ना तो ग्रासरूट लेवलाचेर जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना जर आमदारान तितून पडप म्हळ्यार बरें न्हू. सो हांव हितून पडना. लास्ट इलेक्शन आमकां सगळीं पंचायत आहली सगळे मुगो आहले इलेक्शन कितें कोण सांगपाक जायना. स्पेशली पालोडा पंचायती एरपडे घातले थोडे कमी पूण म्हगे विलेज ट्रीप हांवें 7 आमगे मनीस बसयला ते 7 वरां आमी ते 7 गेले. आणि हांगासरले लोकांक सुद्दां खबर आहा की एज अ 11 मेंबर पंच आणि प्लस सरपंच म्हणून आशिल्लो आणि हांवें भरपूर कामां हिंगा वार्डान केल्या. आनी म्हाका आय अपील टू ऑल द यंगस्टर्स एंड दी इन जनरल पब्लीक टू कम आउट इन वन वॉयस and support new faces. In fact, आणि जो कोण जिखून येता तो सगळो एक गांवचो पॅनल म्हूण
हांव सगळ्यां बरोबर उमेदीन काम करतलो. पूण जाका कसलोच अर्थ ना, जाका कसलो स्वार्थ ना, तो मनीस पयलोच आपले समाज सेवेचें उदाहरण जें आसा तें लोकां मुखार हाडटा, जनते मुखार हाडटा. लोकशाहीत उमेद न्ही, सगळेच आमदाराच्या इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करू शकनात, जेडपीच्या इलेक्शनाक सगळे कॉन्टेस्ट करू शकतात आणि त्यामुळे इलेक्शनाक उबी रावपाची उमेद जी आसता पयली ती पंचायतच्या निमित्तान म्हणून तर गोंयांत आमी पयले 5300 सुमार कॅन्डिडेट्स उबी राविल्ले आसात. कळंगुटे खोबरावाड्यार काल रद्द जाल्ली वॉर्ड नांवाची वेंचणूक आज जाता. बॅलट पेपराचेर नांवां चिन्हाचो घुसपागोंदळ. एका उमेदवाराचें नांवच नाशिल्ल्यान वेंचणूक काल रद्द करची पडिल्ली. उमेदवार चवकशी मागता. मजगती काणकोणा कळशी वॉर्ड बदलिल्ल्यान लोकांचो बहिष्कार. जिल्लोधिकाऱ्याच्या मध्यस्थीन प्रकरण मिटलें आनी सांजे लोक मतदानाक भायर सरलो. हांगा वॉर्ड नंबर 9 आमचे कलांगूट विलेज पंचायतीचे इलेक्शन जे आतां सुरू जाल्लें. तेजेर जे बॅलट पेपर आहा तेजेर सगळीं सिंबॉलां मिसमॅच जाल्लीं आसा आनी म्हाजे सिंबॉल जे डॅक्स आसले ते थंय बॅलट पेपरार येवपूच ना. सो तो तुमी आतां एक तर म्हणूंक शकता की प्रिंटींग एरर, ह्युमन एरर. बट तेजेर गव्हर्मेंटांनी एक हें घेवचें, इन्क्वायरी करची की येदो व्हडलो ब्लंडर ते बी इलेक्शनाच्या टायमार. एक्चुली हांव काल रातचो येयल्लो, तेंच्यांनी म्हाका दाखोवंक ना. एक्चुली ते दाखप आसता सिंबॉल, कित्याक आमकां आपयल्ले इलेक्शन एजंटाक तेंच्यांनी आपयले आनी तेंची सायनी घेतल्या आनी तितलेच दाखयल्या. ती स्लिपी ते दाखयल्ल्यो कालूच, जाल्यार कालूच आमी मिस्टेक काडटले. हांवें इलेक्शन कमिशनराक फोन मारून डायरेक्ट ताका सांगलें अशें अशें घडलां म्हणून. ताकाय खबर नासली. तेणें इमिडिएटली आरोप फोन मारलो आनी सांगलें की हें इलेक्शन इमिडिएटली स्टॉप करा. आनी तेणें सांगलें आमी बेगीन करुया. हांवें म्हणलें बेगीन न्हू, फाल्यां करुया, बिकॉज रिजल्ट वांगडा येवपाक जाय. आय एम थँकफूल टू द रिटर्निंग ऑफिसर एंड द स्टेट इलेक्शन कमिशनर रामा मूर्ती की तेणें इमिडिएटली हे नेक्स्ट डे दॅट इज टुमॉरो ही हॅज केप्ट द इलेक्शन. आमकां पयलीं आमी हें करतले, आमी एप्लिकेशन भितर दिलें मामलेदारा एप्लिकेशन दितरे मागीर मामलेदारान गेलो मिटींग घेवपाक. तो म्हणलो आमी सांगलें ताका आमकां वॉर्ड चेंज करून दियात, कितले पयशे येवपाक जाय कोता येना म्हणून. मागीर तेणें सांगलें तुमी वोटींग करात आनी आमी हें चेंज करता म्हणून. मागीर कलेक्टर येयलो, परतून कलेक्टर येवन घेवन कलेक्टरान हें केलें, तुमी वोटींग करा म्हणून सांगलें. फुडली इलेक्शनां आमी तुमकां सर ट्रान्सफर करून दिता म्हणून. सद्गुरू जग्गी वासुदेवाच्या ईशा आउटरीच्या बरोबर गोंय सरकार 3 वर्सांची सेव्ह सॉयल कबलात करता. 23 ऑगस्टाक श्यामाप्रसाद स्टेडियमार सांजे कार्यावळ जातली. सद्गुरू आसतले, प्रदर्शनय आसतलें. मुख्यमंत्र्यान कार्यावळ सांगली. सेव्ह सॉयल चळवळी वरवीं मातयेची क्वॉलिटी वाडोवन बरे तरेन पीक घेवं येता. तरणे आनी NGOनी वांटेकार जावचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. येता त्या 23 ऑगस्टाक 4 वरांचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांगासर सेव्ह सॉयल मुवमेंट हाजो आमी MOU सायन आमचो एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज ह्या मिनिस्ट्रीच्या बरोबर करपाचो आसा. आमी हो कार्यक्रम श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासर दवरला. 23 तारखेची 4 वरांचेर हो कार्यक्रम सगळ्या जाणांक ओपन आसा आणि फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. सेव्ह सॉयल मुवमेंट सुरू करता आसतना आमच्या राज्यांतले सगळे मंत्री ह्या सेव्ह सॉयल मुवमेंटाक व्यासपीठाचेर सेव्ह सॉयल मुवमेंट लॉन्चिंग कार्यक्रमात व्यासपीठाचेर आसतले. सद्गुरुजींचे ह्या कार्यक्रमाक आमी गोंय सरकारच्या वतीन गोंयकारांच्या वतीन फेलिसिटेशन्स करतले. ताज्या उपरांत सेव्ह सॉयल मुवमेंटाचेर ह्या कार्यक्रमांतल्यान सद्गुरुजींचे मार्गदर्शन जातलें. खास करून एक्सचेंज ऑफ द एक्सपर्टीज हो पयलो उद्देश आसा. सेकंड, ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स आणि पब्लीक अवेरनेस ह्या कार्यक्रमाचेर खास करून ह्या कार्यक्रमाचो मुळात उद्देश आसतलो. आणि माझी वसुंधरा ह्या टायटलाच्या सकयल आमकां ईशा आउटरीच हे सदोदीत मार्गदर्शन करीत आसा. सॉयल पॉलिसी तांची जी सॉयल पॉलिसी आसा हेजोय आमकां बरोबर शेअर केले वयतले आणि तांचे सगळे पॉलिसी डॉक्युमेंट्स ईशा आउटरीच प्रोग्रामाचे जे आसा हे वेगवेगळ्या एरियाजनी आमच्या बरोबर कन्सन्ट्रेट करतले. खास करून फूड सेक्युरिटी अँड सस्टेनेबल फूड सिस्टम, इट इज अन सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, त्याचबरोबर डिग्रेडेशन ऑफ द फूड प्रोड्युसिंग एग्रीकल्चर सॉयल, नॅचरल अँड ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रॅक्टिसीस आणि त्याचबरोबर बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो कन्सर्न एरिया आसा त्यो ईशा फाउंडेशनाच्या बरोबर आमी कोलॅबोरेट केले वयतले.
सरकाराची खंयचीच जमीन दुसऱ्याक खावंक दिवचो ना. आतां मेरेन ज्या ज्या सरकारी जमनीचेर अतिक्रमण जालां त्यो सगल्यो जमनी परत घेतलो. मैं नहीं खाऊंगा न खाने दूंगा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. जमनी बळकावपाचे केशी खातीर SIT केल्या. आनीकय खूब केशी खंय येवपाच्यो आसात. तितून खूब व्हडले मॅटर्स आसा. वेगळी प्रेस एकदा एड्रेस करतना सगळें सांगता. बट हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांतय सांगलेलो मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा. सरकाराची खंयचीच जमीन ओके ही दुसऱ्याक खावपाक दिवचो ना. आतां पर्यंत ज्यांच्यांनी एनक्रोच केल्या पळय त्यो सगळ्यो जमनी सरकाराच्यो परत घेतल्यो. थँक्यू. खूब येवपाच्यो. सरकार शाळा चलोवंक समर्थ. 10 वर्सां शाळा जित्यो दवरल्यो. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारलें. आमकां कोणाची सेरमावो नाका. खंयच्याच राजकीय पक्षान शाळा चलोवंक घेवपाची गरज ना. शिक्षणाचो दर्जो सुदारूंक यत्न चल्ल्यात. आमकां हुस्को भुरग्यांचो बिल्डिंगाचो न्ही मुख्यमंत्र्याची जाप. सरकाराक जमना जाल्यार शाळा आमी चलयता म्हूण आपान म्हणिल्लें. सरकारी शाळा चलोवपा खातीर सरकार समर्थ आसा. गेल्यो 60 वर्सां गोंयचें सरकार सरकारी प्राथमीक शाळा चलयता. आनी म्हज्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 2012 पासून ते 2022 पर्यंत सरकारी शाळा जिवंत दवरल्या. तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें केलां. आमकां कोणाच्या उपदेशाची गरज ना आनी कोणूय आमकां खंयच्या पॉलिटिकली पार्टीनी शाळा चलोवपाक घेवपाची गरज ना. सरकार समर्थ आसा. आमकां चिंता आसा आमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाची. आमकां बिल्डिंगेची चिंता ना. आमकां क्वॉलिटी एड्युकेशन दिवपाची चिंता आसली म्हणून मर्जिंगाचो विशय फुडें आयिल्लो आसा. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन, स्टँडर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी जो निपान जो स्टँडर्ड जो कमी आयलो तो सगळो विचार करून कारण एकीकरण म्हणजे एक शिक्षकी शाळा ह्यो वेगवेगळ्या देशांत त्यो द्विशिक्षकी शाळा जावच्यो ह्या हाच्या सकयल आमी हो एक फक्त सध्या सर्वे सुरू केल्लो आसा. आमी टिचरां कडेन सध्या उलोवप सुरू केलां. आमी खंयच्योच शाळा आत्तां बंद करून काडूंक ना. आमी मर्जींग म्हटलेलें. त्या खातीर एखाद्या शाळेंत 4-5 भुरगीं आसात जर त्यो 2 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर आसात जाल्यार ह्यो शाळा मर्ज करून त्या भुरग्यांक आमी 4 शिक्षक दिवचे, तितलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचें हाज्या खातीर आसा. आमकां कोणी मार्गदर्शन करपाची गरज ना. आमकां कोणी उपदेश करपाची गरज ना. आमच्या गोंयांतूय बी अशे खूब शाळा आयज पर्यंत गोंयांतल्यो 540 हायस्कुलां पैकी म्हाका दिसता हार्डली 10 काय 20% शाळा फक्त सरकार चलयतात हायस्कुलां. सगळ्यो ग्रँटीन एड. सगळ्यो गोंयांतल्यो संस्था हांगा समर्थ आसात हायस्कुलां आनी शाळा चलोवपाक. राजकीय पार्टीक आयज पर्यंत सरकारांनी शाळा चलोवंक दिवंक ना आनी कोणी राजकीय पॉलिटिकल पार्टीनी बेश्टेच शाळा चलोवन आमी खूब कितें तरी मोठें करता हें करपाची गरज ना. आपल्या राज्यांनी वचून पळोवच्यो थंयसल्या शाळांची कशी वाट लागल्या. मर्जिंगाचो प्लॅनिंग स्टेज मर्जिंगाचो इट इज अ प्लॅनिंग स्टेज. त्या आमी म्हटलां विल टेक स्टेक होल्डर्स इन टू द कॉन्फिडन्स. प्रायमरी स्कुलांत सदांच लागीं आसपाक जाय असो कॉन्सेप्ट आसता. अरे आयक सांगता तुका म्हाकाय खबर आसा पेरंट प्रायमरी शाळा लागीं आसची हो कॉन्सेप्ट आमकां खबर आहा म्हणून तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान त्यो शाळा सुरू केल्यो. पण आयज त्या शाळेंत जर 3 भुरगीं आसत जाल्यार त्या भुरग्याच्या एड्युकेशनाच्या स्टँडर्डाचोय विचार करपाक जाय. एखादें जर थंयसर दुसरी शाळा आमकां 1 किलोमिटराचेर जर तितूर 20 भुरगीं आसत जाल्यार 3 भुरगीं आसत जाल्यार शाळा 20 भुरग्यांक घातले तांकां 2 टिचर मेळटले. आमी तांकां ट्रान्सपोर्ट वेवस्था जे ते आमीच दितले. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. भारताचो 14वो उपराष्ट्रपती म्हणून जगदीप धनकर आज सोपूत घेता. राज्यसभेचो एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष म्हणूनय धनकराची नेमणूक जातली. मजगती मावळटो उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूक राज्यसभेन काल निरोप दिलो. त्या निमतान वृक्षारोपण कार्यावळ दवरिल्ली. सगळ्यांनी झाडां लावची, सैम राखचो म्हणून नायडूचो वता उलो. काँग्रेसींतल्यान बीजेपींत गेल्ल्या 10 आमदारांनी डॉक्युमेंटांत फेरफार केला. पणजे पुलिसेक तांचेर FIR घालपाची ऑर्ड दिवची म्हूण आदलो प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीशान घाल्ली याचिका म्हापसा JMFCन भायर मारली. याचिकादारा कडेन तो सांगता तें सिद्ध करपाचे पुरावे ना. सगळ्यो गजाली पळयल्यार आमदारांनी खंय कसलीच बनवेगिरी केल्ली ना. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत मर्जर म्हूण दावो करीत 10 आमदार गेले त्या वेळार JPCC अध्यक्ष आशिल्ल्या गिरीश चोडणकरान 20 एप्रिल 2021 दिसा पणजे पुलीस स्टेशनात धांव मारून आमदारां आड कागाळ केल्ली.
कागाळीत ताणें दावो केल्लो तो असो. G10 आमदारांनी एकठांय मेळून फेक डॉक्युमेंट करून जीपीसीसीन थाराव घेतला कसो दाखयलो. G10 आमदारांनी गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती बीजेपीत विलीन करता अशें सांगून हे फेक डॉक्युमेंट विधानसभेत दिले. जीपीसीसीचे बनावट लेटर हेड आनी सील तयार करून हो थाराव रचला म्हूण काँग्रेसीचो दावो. उपरांत पुलीस ज्युरिडिक्शनाच्या मुद्द्याक लागून पर्वरे पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. मात पर्वरे पुलिसांनी FIR रजिस्टर करूं ना. गिरीश म्हापसा JMFC कोर्टान पावलो. आतां कोर्टान ताची याचिका भायर मारल्या. कोर्टान निरीक्षण नोंद केले ते अशें. 10 जुलय 2019 दिसा थाराव घेतला त्या दिसा बनावट लेटर हेड आनी सील वापरूंक ना म्हूण मुळाव्या तपासांत स्पश्ट. थारावाच्यो गजाली नमूद करूंक लेटर हेड आनी सील वापरला ते प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कचेरेंतल्या रजिस्टरांत मिटिंगेचो उल्लेख नासलो म्हूण अशे तरेची बसका दखलपात्र गुन्यांव थारना. ह्या कारणाक लागून कोर्ट अर्ज भायर मारता. विलिनीकरणाक सभापतीन मान्यताय दिल्ली. उपरांत ताच्या निर्णयाक हायकोर्टांतूय चॅलेंज दिल्ली. थंय अपील भायर पडले. तेन्ना हो थाराव खरो आसा अशेंय म्हापसा कोर्टान नमूद केलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अमृत महोत्सवी सेलिब्रेशन्स आज सावन गोंयांतय सुरू. सांजे 4 आग्वाद जेल म्युझियमात मुख्यमंत्री तिरंगो उबयतलो. सुटके झुजाऱ्यांचो भोवमान. मुख्यमंत्र्यान कार्यावळ सांगली. 15 ऑगस्ट मेरेन कार्यावळी. 13 तारखेक मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान तिरंगा यात्रा. पणजे पोन्ने सचिवालया कडच्यान आझाद मैदान. मडगांवां पालिके कडच्यान लोहिया मैदाना मेरेन काब्रालाच्या फुडारपणान यात्रा. 4 वरांचेर फ्लॅग होस्टिंग एंड फेलिसिटेशन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स एट आग्वाद जेल म्युझियम. जे हयात फ्रीडम फायटर्स आसा ह्या फ्रीडम फायटरांचे थंयसर आमी फेलिसिटेशन करतले 11 तारखे दिसात. शेनवारा दिसा आमी गोंयांतली सरकाराच्या वतीन तिरंगा यात्रा ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन ओल्ड सेक्रेटरेट टू आझाद मैदान. ओल्ड सेक्रेटरेट इतक्यात म्हटलां की 19 डिसेंबर 1961 ज्या जाग्याचेर पयलो तिरंगो फडकयलो त्याच पोला कडल्यान तिरंगा यात्रा जी आसा ही थंयच्यान सुरू जातली. ती आझाद मैदानाच्या पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली आनी दक्षिण गोंयांतलो कार्यक्रम मडगांव म्युनिसिपालिटींतल्यान सुरवात जातलो तो लोहिया मैदाना पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली. 14 ऑगस्ट हो पार्टिशन डे आशिल्लो. तो पार्टिशन हॉरियर रिमेंबरन्स डे म्हणून ऑब्जर्व करपाचो थारायला. तूर दाळेची फायल खंय विजिलन्सा कडेन वतली. हांवें ज्या दिसा म्हाज्या लक्षान आयल्या त्याच दिसा त्या फायलीचेर रिमार्क मारला की ताजी विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून. ती विजिलन्स डिपार्टमेंटाक पावतली ताचेर इन्क्वायरी सुरवात वयतली. ती रुटीन प्रोसेसर आसता. 2.5 लाख डॅमेज फ्लॅग खंय परत धाडले. डॅमेज फ्लॅग पावले ते विकपाक ना. डॅमेज फ्लॅग आमी हे करतले म्हणटा ना. डॅमेज फ्लॅग पळयता. डॅमेज फ्लॅग आमी सगळे रिवर्स. आमकां डॅमेज फ्लॅग जाल्यार आमी 2.5 लाख परत धाडटा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आज रक्षाबंधन. भावा भयणीची सेलिब्रेशन्स. भयण भावाक राखी बांदता. आयुष्य आरोग्य मागता जाल्यार भाव भयणीक राखपाचें उतर दिता. होच दीस सुताचे पुनवेचो. गोंयभर रक्षाबंधन आनी सुता पुनवेची परब दबाज्यान. हीच नारळी पौर्णिमा. नुस्तेमारी खातें पुजा करून दर्यांत श्रीफळ सोडटा आनी सरकारी नुस्तेमारी सीझन सुरू. गोंयकाराची सुता पुनव. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.